ग्राउंड फ्लोराचेर जे युनिट आहा ते फर्स्ट फ्लोरार व्हरतात आनी बाकीचे युनिट्स आहा ते सगळे न्यू स्टार्ट करतात. ते बाय स्लो सगळे सुरवात केला आनी ओटी आहा, मेजर ओटी आहा आनी मिनी ओटी इमिजिएटली स्टार्ट करता. मेजर ओटी आहा ती 6 म्हयने लागतले कित्याक टेंडर प्रोसेस जावन तेंचे इक्विपमेंट्स येवपाक टायम लागतलो आनी इतर सगळे इक्विपमेंट आहा ते JSADC टेंडर कोड आहा, इलेक्शन जातात सोमते टेंडर फ्लोट करता इक्विपमेंट्साचे. मीन वायल सायड बाय सायड जॉब रिक्वायरमेंट जी आहा, रिक्रुटमेंट जी आहा ती ऑलरेडी ड्राफ्ट सगळो रेडी करून सबमीट केल्लो गव्हर्मेंटाक आनी फायनान्स पर्सनलान गेल्लो आहा. आनी तो बेगिनात बेगीन जे जॉब रिक्वायरमेंट्स आहा तेचो एडवर्टिजमेंट आउट जातली. सो येता ते म्हाका दिसता 3-4 म्हयन्यांनी मॅक्झिमम जाता तितको ते हॉस्पिटल सुरवात जातले, पूण इमिजिएटली फुडल्या म्हयन्या भितर ते 2-3 युनिट तरी थंय भितर स्टार्ट जातले. लिंग हॉस्पिटल JMCचे डॉक्टर्स सध्या आमी डेली JMCचे डॉक्टर्स येवं शकना म्हणून काल डिसिजन घेतला की विकली एकदा तरी वा दोनदा तरी JMCचे डॉक्टर्स हांगा येतले. सो JMCचे डॉक्टर्स हांगाले लिंक जातले. तशेंच सायड बाय सायड नर्सिंग कॉलेजीस आहात, 2 नर्सिंग कॉलेजीस आहा सगळ्यान देगेक आहा तेंकां लिंक करतात. म्हणजे ते नर्सीस जे शिकतात ते थंयसर येतले प्रॅक्टिसीक. सो नर्सिसेचे जे स्टाफ रिक्रुटमेंट आहा तेका डिले जाय म्हणून हेंकां म्हणजे नर्सिंग कॉलेजीन भुरगीं जी शिकतात तेंकां थंयसर हे करतले. म्हणजे जितले जाता तितले आमी प्रयत्न केला की हॉस्पिटल इमिजिएटली स्टार्ट जावपाचें.